वास्को बायणा बिरेस्तारा जाल्ल्या चोरी प्रकरणांत वास्को पुलिसांनी 3 तरणाट्यांक अटक केल्या। चोरयेक गेल्लो कांय म्हाल पुलिसांनी जप्त केला। अटक केल्ल्या तरणाट्यां मदीं एक अल्पवयीन भुरगो आसा। अटक केल्ल्या दोगांक 5 दीस पुलीस कादयेंत दवरपाचो आदेश वास्को न्यायालयान दिला। वास्को बायणा वाठारांत बिरेस्तारा जाल्ल्या चोरी प्रकरणांत वास्को पुलिसांनी 3 अटक केल्यात। तातूंत एक अल्पवयीन तरणाटो आसा। बायणा वाठारांतले एक घर फोडून भांगर आनी रुपयाच्यो वस्ती, मोबायल फोन आनी 10,000 रुपया मेळोवन 80,000 मालवच फारायल्लो। चोरयेचो कांय माल पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान जप्त केला। अटक केल्ल्या 2 तरणाट्यांक 5 दीस पुलीस कादयेंत दवरपाचो आदेश वास्को न्यायालयान दिला। वास्कोच्यान रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर। सोनफातर तिळामळ वाठारांतल्या रस्त्याक थळाव्या लोकांनी खर विरोध करून रस्त्याचें काम बेगोबेग बंद करचे अशी मागणी शेल्डे पंचायती कडेन केल्या। पंचायत वा हेर खंयच्याच खात्याक कळयनासतना शेतांतल्यान हो रस्तो केला अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। हो रस्तो करपाक पंचायतीन हरकत ना दाखलो दिवंक ना अशें सरपंच म्हणटा। आमी पयलीं शेत रोयतालीं, शेत रोयता अकस्मात गेल्या वर्सा आमचें शेत रोवना कारण गोरू खाताय आनी तितली आत लोक राखण जायना म्हणून हांवें ती रोवना ह्या वर्सा 1 वर्स। पूण आतां अकस्मात कोण येयलो आपूण भाडकार घेयला म्हणून आमकां रातया मदीं कोर हाडून रस्तो करून आमकां खबर नासतना सगळें करून गेलो। ताका लागून आमी आतां तें काडची म्हूण मागणी करता। तुमकां कोणें कितें सांगलें ना रस्तो करता कितें म्हूण सांगलें ना? ना कोण कांय सांगलें ना। कितें करता म्हळ्यार कांय ना निवळ करताय अशें म्हणपाक लागले। आनी डायरेक्ट येवन रस्तो करपाक डायरेक्ट येवन रस्तो केलो, राती कवर घायले। रात्यां भितर आमी रस्ते करपाची तयार केली। देखून आमी पंचायतीक आनी डेप्युटी कलेक्टराक, BDOक आनी हेर जाग्यांनी आमी कंप्लेन दिल्यो, इन्क्वायरी एप्लिकेशन केली आनी आमकां कळ्ळें की हिंगा रस्ते करपाक हें केलें म्हणून। मागीर जेन्ना आमी पंचायतीक RTI एप्लिकेशन घालून मागणी केली की खरें तुमी एप्लिकेशन दिलां, तांकां NOC दिल्या, कितें तें वासपूस केली जाल्यार आमकां कळून येलें की पंचायतीन बी तांकां कांय दिवना। स्पेशल म्हळ्यार तेमी इलिगल रोड करता हें केलां लोकांनी, गांवचे लोक। पण म्हाका इलिगल म्हळ्यार तो आतां प्रॉपर्टी तो विन्सेंट आनी तो कोण आबिलो तेज नांवार ती प्रॉपर्टी आहा। आतां तेणी घायला आमी ताका परमिशन बी कांय दिलें ना। फोंडें पालिकेन सुमार 43 लाखांचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप फोंडेचो आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायकान केला। फोंडें वाठारांतलो कोयर काडपाचें काम थळाव्या आमदाराच्या आदारान आमी केलें आनी श्रेय आदली नगराध्यक्ष रुक्मी डांगीन घेतलें असो आरोपूय व्यंकटेश नायकान केला। डांगी ज्या पॅनलान आसतली त्या पॅनलांत आमी आसचे नात ही गजाल ताणें स्पश्ट केली। त्यांचा वाठारांत ती गार्बेज बिन्साची आसा, मागीर गार्बेज बिन्स जी स्क्रॅप केल्या ते हाडून म्हणजे 2 म्हयन्यांनी गार्बेज बिन्स स्क्रॅप केली पत्र्याची हाडून ती आसा। प्लस गाडयेचेर आसा, ज्यो गाडयो जाता त्या गाडयांचेर आसा, डिझलाचेर आसा। 3 म्हयने जेन्ना गार्बेज काडपाक बंद आशिल्ली तेन्ना सुद्दां गार्बेज डिझलाचें बिल सबमीट केली, तेन्ना सुद्दां बिलाचें पेमेंट केलो। लेबर 60 दाखोवप आनी 40 एक्चुअली काम असो 20 लेबराचे पयशे घेवन बेल्या बरें तेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन घेवप हें काम तेणें चालू आशिल्लें। हें सगळें काम जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान चार्ज घेतलो एज ए चीफ ऑफिसर म्हणून त्या टायमार हें सगळें कित्याक चीफ ऑफिसरान सगळ्यांक परेड घेतली एक्चुअल कामार कितले आसा म्हणून। तेन्ना कळ्ळें की पयलीं 60 आशिल्ले आतां 40 जाले। जर फोंडेकाराचे पर्यंत जातलें जाल्यार सरकार कितें निर्णय घेता त्या निर्णया बरोबर आसतलें। आनी जर ह्या सरकाराक ठरयलें आनी युतीन जर रुक्मी डांगी किंवा उदय डांगी आसा जाल्यार हांव तर तितून आसचो ना, पूण म्हाजो सपोर्ट सरकाराक आसतलो। तुमच्या बरोबर आनी कितले कावन्सिलर आसा? आमी सद्या आसा 6 कावन्सिलर। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।